नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयचो विशय आसा तो म्हळ्यार केंद्र सरकारान मांडिल्ल्या अंतरीम बजेटाचो. ह्या बजेटाचे इकॉनॉमिक मेसेजींग कितें आनी हे इलेक्शनाचे वर्स आशिल्ल्यान हाजें पॉलिटिकल मेसेजींग कितें. आनी त्याच बरोबर फुडल्या सप्तकांत गोंयचो अर्थसंकल्प मांडपाचे आसात. त्या दृश्टींतल्यान आयची डिबेट आमी करतात ते ह्या अर्थसंकल्पाचेर. आनी सद्याक स्टुडियो भितर म्हजे बरोबर दोन मानेस्त आसात. भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी सिद्धार्थबाब कुंकळकार आनी काँग्रेसीचे फुडारी सुनील कवठणकार. आमचे तिसरे पॅनलिस्ट आमकां कांय वेळा भितर जॉयन जातले. सद्याक स्मार्ट सिटीच्या ट्रॅफिकाचो ह्या डिबेटाचेरय परिणाम जाला आनी ताका लागून ते डिले जाल्यात. कांय वेळा भितर तेय हांगा जॉयन जातले आमचे तिसरे पॅनलिस्ट. पण सद्याक आमी तीग जाण ही डिबेट सुरवात करतात. आनी सुनील तुजे कडच्यान स्टार्ट करता. एक गजाल, लेट अस टॉक द पॉलिटिक्स एंड देन गो टू इकॉनॉमिक्स. एक गजाल जी बेजिकली दिसता की द कॉन्फिडन्स ऑफ दीस गव्हर्मेंट. ह्या बजेटा भितर ओवर द टॉप कांय स्किमी नात. जनरली इलेक्शन इयरा भितर बजेट आसता ते ओवरटली पॉप्युलिस्ट आसता, तशेंय काय ह्या बजेटा भितर ना. आनी त्याच बरोबर एक कॉन्फिडन्स जो सरकारान कन्सिस्टंटली दाखयला की आमी परत जुलया भितर हो कंप्लीट अर्थसंकल्प मांडटले म्हणून. हो जो कॉन्फिडन्स आसा, जो इलेक्शन इयरांतलो पॉलिटिकल कॉन्फिडन्स, ताजे विशीं उलोवपाक स्टार्ट करया आनी मागीर मुखार या. येस, ही गोष्ट तुजी खरी की सरकारान कॉन्फिडन्सूच न्हय पण ओवर कॉन्फिडन्स दाखयला हो बजेट प्रेजेंट करता आसतना की इंटरीम बजेट प्रेजेंट करून सबसिक्वेंटली मागीर ते दे विल टेक इट अहेड म्हणून. बट लुकिंग एट दीस ओवरऑल बजेट, दीस लुक्स नथिंग बट युलॉजी टू PM's 10 years of performance. Only what is achieved in last 10 years and what the BJP feels that they can, the Prime Minister can do in the next 5 years is being talked about in this entire budget. Now एक गजाल आमी लक्षात घेवपाची म्हणल्यार थंय इकॉनॉमिक आनी सोशल रायट्साचो खंयच मेन्शन ना ह्या एंटायर बजेट्सान. आनी स्पेशली वेन इंडिया इज अ सिग्नेटरी फॉर इकॉनॉमिक एंड सोशल रायट्स एट द ग्लोबल लेवल. आनी कमिंग टू द सोशल रायट्स आनी सोशल सेक्टर, देर इज ओनली टार्गेटेड स्किम्स आसा which are direct benefit transfers for electoral leverage. अशें लोकांक खंय सोशल हातून बाबा एक हक्क, जसो काँग्रेसीच्या वेळार सामाजीक न्यायाचो जो हक्क दिल्लो आनी इकॉनॉमीक जो हक्क दिल्लो म्हणल्यार रायट टू एज्युकेशन जावं, रायट टू एम्प्लॉयमेंट जावं मनरेगाच्या अंडर, ते असल्यो गजालीचे हातून जे पुअर आनी मिडल क्लास जी सोसायटी आसा तांकां अपलिफ्ट करपाक जो प्रयत्न सरकाराचो आसूंक जाय आसलो तो आमकां ह्या एंटायर बजेटान खंयच दिसना. इट इज टोटली एक रेटोरीक, पॉलिटिकल रेटोरीक जें आसता तें रेटोरीक तांच्यांनी पॉलिटिकल रेटोरीक कंटिन्यू केलां आपल्या बजेटान. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता हें बजेट गरिबांक आनी गरीब करपाचें ओवर अ पिरियड ऑफ टायम आनी पयशेकारांक पयशेकार बेसिकली तुम्ही कितें म्हणटात की जरी हातूंत भितर व्हडली काय स्किमी बिमी डिक्लेअर केल्यो नासल्यो, जरी जे कितें डिक्लेअर केलां ते इलेक्टोरल लेवरेजिंगा खातीरच केलां. कंप्लिटली. येस. या सिद्धार्थ बाब, वॉट आर युअर बिगेस्ट टेकअवेज जे मांडल्यात तातूंतले आनी सुनिलान जे मुद्दे मांडल्यात तांचेर? काल जे बजेट प्रेजेंट जालें तें म्हाका दिसता एक ज्ञानव्यापी बजेट आशिल्लें. म्हणजे खंय तरी गरीब, युवा, अन्नदाता आनी नारी हे समाजाचे 4 बेजीक घटक दोळ्या समोर दवरून केल्ले बजेट आशिल्लें. आनी गेले 10 वर्सां जें काम जालां तेंय हे 4 घटकांक धरूनच जालां. आनी म्हाका दिसता आयज भारत देश हो एक 5th लार्जस्ट इकॉनॉमी आसा. आमी पावलां मारल्या 3rd लार्जस्ट इकॉनॉमी कडेन वचपाची. एक विकसीत भारत हें स्वप्न घेवन आमी फुडें सरल्या. आनी म्हणून म्हाका दिसता जी स्टॅबिलिटी इकॉनॉमीक जाय ती स्टॅबिलिटी ह्या बजेटान कंप्लीट सिग्नलिंग दिलां. म्हणजे हें फक्त बजेट, आतां म्हजे मित्र सुनिलान म्हणलें की खंय तरी तांचें तें एक पाठ केल्ली एक स्पीच आसता की खंय तरी बजेट हें बरें न्ही, तें बरें न्ही, तें बरें न्ही. आय थिंक वी हॅव टू लूक एट द ओवरऑल बजेट. प्रत्येक घटकाक हांगा आसा. म्हणजे गोंय राज्यच जर आमी धरलें जाल्यार डायरेक्ट टॅक्साचो आमकां 467 कोटी आमकां एक्स्ट्रा ह्या वर्सा मेळटलो. टुरिजम सेक्टरा खातीर आयकॉनीक प्लेसीस डेव्हलपमेंटाक फंड आसा. द ट्रेन्स आर गेटिंग रिवॅम्प्ड. हाजे अर्थ म्हणजे ट्रॅव्हल अँड टुरिजम वील गेट अ बूस्ट. इन्फ्रास्ट्रक्चर देर इज अ सॉफ्ट लोन. हाजो सगळो फायदो गोंय मत्स्य संपदा PM मत्स्य संपदा योजना ताज्या खातीर भरपूर फंड्स हें केल्या. सो म्हाका दिसता एक बरें बजेट आमच्या गोंय राज्या खातीर आसाच. पूण एक ओवरऑल देशाची जी इकॉनॉमी जी स्टॅबिलिटी दाखयता, जी 5th लार्जस्टा वयल्यान 4th आनी 3rdaचेर वचपाच्या पावंड्यार आसा, ती म्हाका दिसता आनीक स्ट्रेंथन जाता. आनी हातून
सर्व समाज आवश्यक आशिल्ल्यान प्रत्येक घटकाक कितें ना कितें आसा म्हणजे हांव जर म्हणत जाल्यार ताणें एक बरो शब्द वापरलो इलेक्टोरल लेवरेजिंग म्हणून. व्हडली जरी definitely. स्किमी डिक्लेअर केली ना तरी इलेक्टोरल लेवरेजिंग खूब आहा म्हणून. हे बजेट आमी सगळ्यांनी लक्षात घेवपाक जाय की दिस इज बिफोर द इलेक्शन्स. म्हणजे नॉर्मली बिफोर इलेक्शन खंयचेंय सरकार असले जाल्यार ते पॉप्युलिस्ट बजेट हाडटा एट द कॉस्ट ऑफ टॅक्स पेयर्स. पूण हांगा तशें करना आसतना जे प्रॅग्मॅटीक म्हणजे भारत देशा खातीर बजेट आसा. म्हणजे खंय तरी जर टॅक्स पेयर्स आसा जर तांकां ते 25,000 सकयल जे डिस्प्यूट्स आसा ते सगळे काडून भायर उडोवप. मागीर ताका एक जवळ जवळ 1 कोटी टॅक्स पेयराक एक रिलीफ मेळ्ळा. ताज्या नंतर मिडल क्लासाक 2 कोटी घरां बांदपाचे उद्देश दवरला. म्हाका दिसता एक अत्यंत गरजेचो हो मुद्दो आसा. परिपूर्ण अशें बजेट आहा. Yes. आमचे तिसरे पॅनलिस्ट प्रोफेसर मनोज कामत आमकां स्टुडियोक जॉइन जाल्यात, गोंयांतले नामनेचे इकॉनॉमीक आनी राजकीय विश्लेशक. मनोज बाब, आमी सुरवात हाजे वयल्यान केल्ली की इलेक्शन इयर आसतना सरकारान एक प्रॅग्मॅटीक बजेट दिला. हातूंत भितरल्यान एक पॉलिटिकल कॉन्फिडन्स दिसता काय हातूंत भितर तुमकां प्युअर इकॉनॉमिक्स दिसता? सुंदर प्रश्न विचारलो तुम्ही. गेल्या 20 वर्साची बजेट्स हांवें अभ्यास केला आनी ताचेर हांव सातत्यान बरयत वाचत उलयत आसता. गेल्या 20 वर्सान म्हाका दिसता वन ऑफ द बेस्ट बजेट अशें ह्या वर्साचे बजेटा कडेन हांव लक्ष दिवन सामको पळयतना म्हणटा. बरें बजेट कित्याक? कारण आतां इतलो कॉन्फिडन्स ह्या गव्हर्मेंटाक सद्या तरी पॉलिटिकली आसा. पॉलिटिकली पयलीं जर पळयलें जाल्यार ज्या पद्दतीचे स्टेट गव्हर्मेंट्स ते जिखल्या आनी थोडे स्टेट गव्हर्मेंट्स सामके अशक्य अशें दिसतालें पण ती एकदम सहजासहजी जिखल्या. ज्या पद्दतीचो मॅन्डेट सबंद भारतभर ज्या सरकाराक मेळत आसा ते मॅन्डेट मेळपी सरकार आनी आत्तां राम मंदिराचो आत्तां मुद्दो सामको ताजो आसून सामके जनभावनेच्या मनाक हात घालतना त्या वेळाचेर जेन्ना फुडें एका म्हयन्या भितर 2 म्हयन्या भितर जेन्ना निवडणुको येता खंयचेंय सरकार पॉप्युलिस्ट बजेट घेवपाचो ताका मोह जातलो आशिल्लो. पण म्हाका दिसता देर इज अ व्हेरी स्ट्रॉंग अंडर करंट ऑफ स्ट्रॉंग इकॉनॉमिक स्टेबिलिटी इन द कंट्री. ज्या पद्दतीची इकॉनॉमिक स्टेबिलिटी ह्या वर्सा किंवा ह्या काळात बेसिकली इन दीस पर्टिक्युलर पिरियड जर पळयली जाल्यार त्या पद्दतीची इकॉनॉमिक स्टेबिलिटी केन्नाच नाशिल्ली. लक्षात घेयात आज आमचो ग्रोथ रेट 60% आसा जेन्ना सबंद जगाचो ग्रोथ रेट 2% आसा. फुडल्या 5 वर्सान आमी जवळ जवळ 7.5% ग्रोथ रेट मेंटेन करतले थंय जगाचो रेट 4% जातलो. म्हणजे इतल्या कॉन्फिडेंटली सबंद साऊथ ईस्ट एशिया पासून युरोप पर्यंत जी पद्दतीची इकॉनॉमिक स्टेबिलिटी खंयच्या देशाक जाय ती देशाक आज ह्या घडीक आसा. इन्फ्लेशन रेट इज एब्सोल्युटली अंडर कंट्रोल. फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंटाचो ओघ सर सामको घोग्यांनी येता. आता फक्त मायनर एडजस्टमेंट जर खंय करपाक जर जाय जाल्यार जे कोर सेक्टर्स आसा आमचे म्हणजे कोल जो गॅस जो पेट्रोलियम जो केमिकल जो टेक्सटायल हो जो कोर सेक्टर आसा थंय मातशेंशें प्रोडक्शन खालावलां आनी दॅट इज बिकॉज बेसिकली ऑफ द डिमांड. पण गेल्या 4 वर्सां सातत्यान 4 वर्सांचें मुल्यांकन करता की पब्लीक इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पेसान स्टेट गव्हर्मेंटांनी म्हणजे जो भाजप जावं किंवा गैर भाजप स्टेट गव्हर्मेंट म्हणा किंवा सेंट्रल गव्हर्मेंटान ज्या पद्दतीचो पयशाचो ओघ पब्लीक सेक्टर इन्फ्रास्ट्रक्चरान घाला त्या पब्लीक सेक्टर इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या पयशांनी मार्केटान एक नवो डिमांड तयार जाला. आज जर सरासरी पळयलें जाल्यार सगळ्यांचे इन्कम कमीत कमी म्हणजे 50% वाडला म्हणजे अर्द्यान वाडला. सो आर्थीक सुबत्ता ज्या वेळाचेर सामकी ठसठशीत सबंद देशांत दिसता पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आतां सद्या दिसता आनी फुडें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आसपा सारकी परिस्थिती आसतना त्या सेंट्रल फायनान्स मिनिस्टराक पॉप्युलर बजेट दिवपाची गरजूच ना. सो फर्स्ट आय डोंट एग्री विथ एनी पॉलिटिकल पार्टी विच सेज दॅट दिस इज अ पॉलिटिकल बजेट पॉप्युलिस्ट बजेट. कारण बेट्यो स्किमी करून देशाक कमकुवत करपाच्या तो मार्ग न घेता अर्थमंत्र्यान इकॉनॉमिक रिफॉर्म्साचो 3rd जनरेशन रिफॉर्म्स आपण लोकां फुड्यान हाडटली आनी अमृत कालाक जाय तशें आपण बजेट दितलें अशें प्रॉमिस केल्लें त्याच प्रॉमिसा अनुसार हें बजेट आसा. सुनील 2 मुद्दे आसात. एक आसा तो म्हळ्यार परत जो मनोज बाबान काडलो तो कॅपिटल एक्सपेंडिचर आउटले ह्या बजेटांतलो विच इज ह्यूज आनी दुसरो म्हळ्यार अ व्हेरी प्रॉमिनंट डिसिसीव शिफ्ट टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी जे आमी वेगवेगळी इनिशिएटीव पळयल्यात. Sunil, don't you think beyond party lines these are the initiatives that even your party would like to support? See, a transformation towards green energy is, I will say rather that it is a need of an hour. Looking at the increasing population, looking at the increasing dependence on the petrochemicals and the hydrocarbon fuels,
I think green energy is need of an hour, and as the world is moving towards it, India cannot remain behind. So that as far as that part is concerned, it is automatic by automatic condition that India has to move along with the whole world. आता मनोज बाबान सांगलेल्या प्रमाणे म्हाका एक 2-3 गजाली एज फार एज इंडियन इकॉनॉमी रोबस्ट ताणें सांगलेल्या प्रमाणे एक 2-3 गजालीचेर म्हाका मातसो एक डायवर्ट करपाचें आसलें एटेन्शन. तें म्हणल्यार द फॅक्ट वी कॅनॉट कॅपिटल एक्सपेंडिचर आउटलेचेर जेन्ना उलयला तेन्ना एक मनोज बाब इकॉनॉमिस्ट, आय एम नॉट अ इकॉनॉमिस्ट, आय एम पॉलिटिशियन प्युअरली, पूण म्हाका गजाल लक्षांत हाडून दिवपा जाय ती म्हणल्यार GDPचे बद्दलूय जेन्ना उलयता हें सरकार, द सेंटर्स आउटस्टँडींग लायबिलिटीज आर ऑलमोस्ट 57% ऑफ द GDP. दॅट इज ह्यूज. इंडियेचे GDPचे 57% जर रीण आसत जाल्यार म्हाका दिसता प्रत्येक इंडियनाच्या माथ्यार म्हाका 1-1.5 लाख रुपयाचें रीण आयलें. आनी जशें आमी गोंयान पळयता परिस्थिती जी फुलूचे कुसनार खोजना म्हणटा, आतां एक बरो हांवें तें हें आयकलें, ती सेम परिस्थिती सेंटराक चल्ल्या. फक्त जे गजाली अननेसेसरी गजालीचेर उधळपट्टी करप, फक्त मार्केटिंग करप. हांवें वदळ सांगलेल्या प्रमाणे दे आर फोकस मोर इज ऑन मार्केटिंग, आपले एडवर्टायझींग. एक्च्युअल मनशाच्या बॉल्सान कितें वता. आनी क्रेडीट रेटींग जर आमी इंटरनॅशनल क्रेडीट रेटींग जी आमची इंडियेची ड्रॉप जाला ताजेर फोकस करून तें इम्प्रूव करपाचें सांडून गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हॅज क्रिटिसायज द एंटायर क्रेडीट रेटींग मेकॅनिझम ऑफ इंटरनॅशनल मार्केट्स. This is surprising because that international credit rating system is working for the whole world. Nobody is having complaint. But when India was criticized for dropping credit rating, immediately Indian government reacted and criticized that. Now you cannot neglect the fact that the appreciating dollar has reached 84 against Indian rupee. That is huge. You compare what dollar was when Congress was in power in up to 2014 and you compare what dollar is today. Nobody is talking about that. Everybody is looking at the greener side of it. But what about falling rupee? नरेंद्र मोदी जेन्ना गुजरातचे मुख्यमंत्री असले आनी बिफोर 2014च्या इलेक्शनान ताचो डायरेक्ट स्टेटमेंट आसा की गिरता हुआ रुपया प्रधानमंत्री की गिरती हुई प्रतिमा है म्हणून. आज रुपया गिरून म्हाका दिसता तकलेन सकयल पडला. म्हणजे ही कोणाची प्रतिमा आता पडली ती तांच्यांनी सांगचें, क्लियर करचें. सिद्धार्थ, रिस्पॉन्ड टू दॅट आनीक 2 गजाली ज्यो हांवें सांगले की कॅपिटल एक्सपेंडिचर आउटले आणि ग्रीन एनर्जी ही शिफ्ट सुनिलान काडला ते मुद्दे. आणि एक गजाल जी ओपोजिशन परत परत म्हणटा की तुमचो GDP वाडटा पण पर कॅपिटा इन्कम देंवता. हें कशें? नाही, पयलीं म्हणजे सुनिलान एक मुद्दो काडलो की ना जग करता ग्रीन एनर्जी म्हणून आमी करपाक जाय, तातूंत कितें नवें आसा. पूण खुबशे मुद्दे अशे आशिल्ले की म्हणजे 2004 ते 2014 हांगा जग खूब कितें करतालें. पूण तेन्ना फक्त आमी कितें करताले काय म्हणल्यार कोळशाचे स्कॅमां करतालीं, ते आकाशा पर्यंत आमी स्कॅम पाविल्लीं. म्हणजे जग करताले तेन्ना आमी कांय करपाक वचूना 2004 ते 2014. आनी आयज जेन्ना आमचें सरकार माननीय पंतप्रधान मोदींच्या लिडरशिपी खाली करता, एक्शन घेता, पावलां उखलता. म्हणजे एक हांव बरें एक उदाहरण दिता. म्हणजे आतां जे बजेटान आयलां की सोलर पावर फॉर एवरी होम, म्हणजे तातूंत 300 युनिट्स हे फुकट मेळटले. 300 युनिट म्हणजे जवळ जवळ 15,000 रुपया पर इयर, 15 ते 18,000 रुपया. म्हाका दिसता इट्स एक्सलंट. नाजाल्यार फक्त फुकटे पॉलिटिक्स जे आमी करताले ताजे भायर वचून हे पावल उखललां. आनी जेन्ना ते क्रेडीट रेटींग येता म्हाका दिसता काँग्रेसीची ते संवयच जाल्या. म्हणजे भायले खंय तरी एंटी नॅशनल फोर्सिसा बरोबर अलायन करप आनी राष्ट्राक बदनाम करप हे एक ट्रेंड जावन पडला. क्रेडीट रेटींग जर खंयचे तरी एजन्सी जर इंडियेक क्रिटिसायज करता जाल्यार फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट कसो येता. आयज मनोज बाबान म्हणलें घसघसून आमचे FDI येता. म्हाका दिसता आमी आमचे स्वताचेर विश्वास दवरपाची गरज आसा. आमकां कोणाची सर्टिफिकेटी नाका. आवर लिडरशीप इज स्ट्रॉंग, आवर लिडरशीप इज मुवींग टुवर्ड्स अ विकसीत भारत. आनी खंय तरी जेन्ना आमची इकॉनॉमी आमी समर्थपणे उबी करपाक शकल्या तेन्ना आमी आमच्या सिस्टमाचेर विश्वास दवरपाक जाय. आमकां कोणाची गरज ना कोणाय सर्टिफिकेट दिल्ली. या मनोज बाब, तुम्ही बरे मुमुरक्याने हसताले हे दोन्ही आर्ग्युमेंट ऐकून. सो हांव तुमची मना येता स्ट्रेट. 2 मुद्दे आहेत. एक मुद्दो जो सुनिलान मांडला तो, आणि दुसरो मुद्दो जो आसा की GDP वाडटा, पर कॅपिटा इन्कम देंवता. सो इज दीस अ केस ऑफ ग्लास हाफ फूल, आणि एक सायड तो अर्ध ग्लास पळयता, एक सायड तो रिकामो ग्लास पळयता अर्दो. हो खरं म्हणजे तुम्ही विचारला तो राजकीय प्रश्न.
त्या राजकीय आता प्रश्नात या राजकारणाचेर यार आता इकॉनॉमिक्साच्या पॉलिटिक्साचेर या सो हांव अर्थकारणाच्या दृश्टीन उलयता, राजकारणाच्या दृश्टीन उलयना. म्हणजे एक सजेशन दोन्ही आमच्या मित्रांक राजकारणातले, कारण जेन्ना तुमी फॅक्ट्स अँड फिगर्स इकॉनॉमिक्सातले घेवन उलयतात ते एक सारखे जर तुमी जर फॅक्ट्स जर घेतले जाल्यार ताचो बरो उपयोग जातलो. आणि मेन म्हणजे आमचो सुनील बाबान ताणें म्हणलां की डेट टू GDP हॅज इन्क्रीज. लक्षात घ्या, डेट टू GDP म्हणजे दरडोई सरकारचे सर्वसामान्य उत्पन्नाच्या प्रमाणान सरकारची रिणां वाडल्या. आणि ताणें जो फिगर्स दिला तो 60-65% हे फिगर सामके चुकीचे आसा. लक्षात घ्या, डेट टू GDP 57 रो, इट इज नॉट द करेक्ट फिगर. इफ यू गो टू IMFचे जर आकडे जर तुम्ही पळयले जाल्यार डेट टू GDP आज इट्स अराउंड 80%. इज अराउंड 80%, म्हणजे 80% संबंध आमचो जो इन्कम आसा तितले टोटल अमाउंट ऑफ लोन्स आसा. आणि ते लोन्स फक्त भायल्या कंट्रींतल्यान घेतिल्ले न्हय, पण इंटरनल जनरेटेड लोन सुद्धा. पण जेन्ना आमी 80% किंवा 85% सध्या 80% जे लोन आमी म्हणटा, डेट टू GDP रेशो म्हणटा, ते पयलीं कितले आशिल्ले हाचेय तुमकां जाणीव करून दिता. 1981 सालान इन 1981 द डेट टू GDP रेशो वॉज 81%. कितलो? 81%. 2021 सालान डेट टू GDP 81%च्या वाढून 84% जाला, 84%. आज कितलो आसा काय तुम्ही म्हाका विचारा? आज तो 80% आसा. म्हणजे 2 वर्सां पयलीं 84, इट हॅज कम टू 80. आणि 2005 जेन्ना काँग्रेसचे सरकार आशिल्लें तेन्ना 81 आणि आता 80. सो ओवर द पिरियड ऑफ टायम लक्षात घेयात, जेन्ना सबंद उत्पन्न देशाचें वाडटा त्या तुलनेन जो डेट आसा, जे रीण आसा तें वाडत आसा. पण ते वाडपाची ग्रोथ कितली आसा ती पळया. त्या वेळाचेर जो आमचो इकॉनॉमिक ग्रोथ आशिल्लो, आमी 10वी-12वी नेशन आशिल्ले इन द लिस्ट ऑफ टॉप रिच कंट्रीज. आज आमी 5वी नेशन आसा इन द लिस्ट ऑफ टॉप रिच कंट्रीज. आणि डेटाचो जो रेशो आशिल्लो पयलीं 81, जो वाडलो 84, तो आता 80 जालो. सुनील बाब, म्हाका तुमी सांगा, सरकारचे रीण वाडलां काय कमी जालां? प्रपोर्शनेटली सरकारचे रिणां कमी जाल्या, हो पयलो फॅक्ट. क्वांटम वाईज कमी आहे. क्वांटम वाईज इनफॅक्ट क्वांटम वाईज कमी झाला, प्रपोर्शन वाईज कमी झाला. म्हणजे ॲब्सोल्यूट टर्म्स अँड रिलेटिव्ह टर्म्स आज आम्ही खूप पद्धतीन, खूप तरेन टू ग्रेटर एक्सटेंट ऋणमुक्त झाल्या. इनफॅक्ट ह्या बजेटान देर इज अ स्ट्रेस ऑन फिस्कल प्रुडन्स, बॉरोइंग्स कमी करपाक. आणि ताचो डायरेक्ट फायदो म्हणजे देर विल बी मनी अवेलेबल इन द मार्केट. इंटरेस्ट रेट कमी जातलो. आणि इंटरेस्ट रेट जर कमी जायत जाल्यार म्हाका दिसता सामान्य मनशाक ताचो सगळ्यांक चड फायदो जातलो. लिव्हिंग असाइड पॉलिटिक्स, जर आज आपण सबंद देशाच्या तुलनेन जर आज भारताची आर्थिक स्थिती जर पळयली जाल्यार गेल्या 25-30 वर्सां परस आज आमची आर्थिक स्थिती बरी आसा. याच मुद्द्याचेर तुमचे कडच्यान सुरवात करता की आमी, बिकॉज यू कॅनॉट कम्प्लिटली सेपरेट इकॉनॉमिक्स फ्रॉम पॉलिटिक्स. करेक्ट. इज दिस अ रिझल्ट ऑफ अ स्टेबल political regime? Yes, it is. Whether that is reflecting as far as the growth is concerned. आणि एक दुसरी गजाल, दुसरो प्रश्न जाचे वेळेला आमी सुरवात केल्ली की आज जो कॉन्फिडन्स ही सरकार दाखयता की आमी जुलयाक आमीच येतली म्हणून, बरोबर, तो जो कॉन्फिडन्स आसा ताची कारण कितें? बरोबर. सी, 2 प्रश्न आसा. आज हो जो इकॉनॉमिक, आज जो बजेट, इंटरीम बजेट, नॉन पॉप्युलिस्ट बजेट आणि ग्रोथ ओरिएंटेड बजेट दिता, ते खंयच्यान ताका शक्ती आयली? ती शक्ती निश्चितच राजकीय स्टॅबिलिटीच्या वयल्यान आयली. लक्षात घ्या, खंयचे जेन्ना तुम्ही पॉलिसीज करता तेन्ना पॉलिसीज फुडें कितें आसतलें हाचो लोकूय विचार करत आसता. लक्षात घ्या, काल एस्टरडे द सेन्सेक्स वॉज मोर ऑर लेस स्टेबल. तो सेन्सेक्स पडलो ना, कारण सेन्सेक्साकूय दिसलें, म्हणजे इन्व्हेस्टरांक दिसलें की बाबा जैसे थी तशी परिस्थिती आता आसा आणि फाल्यां उरपाची शक्यता आसा. द काइंड ऑफ सक्सेस दिस पर्टिक्युलर म्हणजे रुलिंग पार्टी, रुलिंग डिस्पेन्सेशन BJP हॅज गॉट इन ऑल स्टेट्स. आणि ज्या पद्धतीचे पॉलिटिकल कॅल्क्युलेशन्स आणि पॉसिबिलिटीज जे एक्सप्लोर करतात बिहार सारख्या राज्यात, आणि आता कदाचित कर्नाटकान, आणि मागीर खंय तरी पंजाबान जे कदाचित जातले ज्या पद्धती वयल्यान वता तशें दिसता, इन्क्लुडींग दिल्ली, ज्या पद्धतीचे पॉलिटिकल वारे व्हांवतात त्या पद्धतीन इंडस्ट्री एज ऑफ नाव, आमी सामान्य लोक कितें ठरयतले तांचो निर्णय सर्वोत्परी आसतलो आणि तांचो निर्णय योग्य आसता. पण इंडस्ट्री एज ऑफ नाव किंवा फॉरेन इन्व्हेस्टर्स एज ऑफ नाव आर व्हेरी क्लियर विथ रिगार्ड्स टू व्हॉट इज द पॉलिटिकल सिच्युएशन. सुनील, त्याच मुद्द्याचेर येता आनी पॉलिटिकल मुद्द्याचेर येता. डू यू थिंक हो जो ट्रेंड आसा, द डिसइंटिग्रेशन ऑफ इंडिया ब्लॉक इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट?
See, there is some confusion and there is some problems that are occurring as we speak also in the India bloc, and we are going through it through the media and everything, the channels. But the fact remains is that the people of this country are suffering. मनोज बाबान जरी कितलेंय ते बजेट प्रेज करपाचो ट्राय केलो, यू कॅनॉट निग्लेक्ट दिस फॅक्ट्स दॅट BJP themselves has claimed that they are feeding almost 80 crore poor people. That means 80 कोटी जर गरीब लोकांक सरकाराक फीड करचे पडटा जाल्यार तुमी खंयच्या हातून इकॉनॉमिक्सान सांगता ते म्हाका कळना की लोकांचो इन्कम वाडला म्हणून. 80 कोटी जर आमची जनता जर पुअर आसा आनी सरकाराच्या सपोर्टाचेर जगता जाल्यार तांचो स्वयंपूर्ण जो नारो आसा सरकाराचो तो स्वयंपूर्ण कोण आसा हातून. 80% जर सरकाराक पोसचे पडटा, 80 कोटी जनतेक जर सरकाराक पोसचे पडले मागीर स्वयंपूर्ण कोण आसा. त्याच बरोबर तो दुसरो फॅक्टरी तुम्ही कंप्लिटली निग्लेक्ट केला की एज्युकेशन आणि हेल्थ सेक्टराक जो सरकारान ह्या काही वर्सां पासून बजेट आमी जे पळयता ट्रेंड जो आमी पळयला जो रिड्यूस्ड स्पेंडींग जाला, बिकॉज ऑफ दॅट द ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स हॅज टेकन अ बॅड हिट. ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्सान इंडिया इज बिहायंड अ कंट्री लायक बांगलादेश विच वॉज फ्रीड बाय इंडिया. जे देशाक इंडियन स्वतंत्र दिले आज ताजे फाटल्यान आमचो ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स पावला. हाजेर तुम्ही लक्षच दिना, हाजेर कोण आन्सरूच करना. काँग्रेस ही फक्त भायल्यांनी कोणे सर्टिफिकेट अरे भायल्यान सर्टिफिकेट तुम्ही आता IMF दिले तेन्ना तू उलोवंक ना मरे. IMF खंयची घरातली तुमची तुम्ही स्वतःचे इट इज नॉट भायली. अरे इट इज नॉट अ भायली एजन्सी. इंटरनॅशनल क्रेडिट एजन्सी इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट. इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड इज अ रेप्युटेड एजन्सी. आणि आमका सांगता की पाकिस्तानाक हॅपीनेस इंडेक्स इज बेटर दॅन इंडिया. पाकिस्तान सोडून दिले तुम्ही आणि 10 वर्ष उरले आमका पाकिस्तान पास करतो. आयज जो एक काँग्रेसवालो रिस्पॉन्सिबल काँग्रेसवालो फ्रॉम द सदर्न स्टेट ऑफ कर्नाटका इज डिमांडिंग फॉर अ सेपरेट सदर्न नेशन. मागीर काँग्रेस फक्त फुटीरता आणि कांयच ना. सिद्धार्थ म्हाका एक गजाल सांगात, हांव पॉलिटिकल पार्टाचेर येता आनी तो प्रश्न जो हांवें सुनिला विचारिल्लो तोच पॉलिटिकल प्रश्न हांव तुमकां वेगळे रितीन विचारता. इंडिया ब्लॉका भितर सद्याक जी परिस्थिती आसा ती पळयतगीर तुमकां हो कॉन्फिडन्स आयला की जुलय आमीच बजेट मांडटली म्हणून? खूप पयलीं एक गांवांनी ट्रेंड आशिल्लो की खंय तरी सर्कस वताल्यो गांवांतल्यान आनी तांचे बरोबर विदूषकय वताले. ती परिस्थिती आतां परती आयल्या. खंय तरी ती सर्कस आमचे मणिपुराक चालू जाल्ली, मागीर आसाम गेली, पयर खंय तरी बिहार येयली, वेस्ट बेंगॉल आयली. हें चालू आसा सर्कसी. म्हाका दिसता ह्यो सर्कशी लोकांनी पूर्णपणे वळखल्या. कोण विदूषक आनी कोण हांगा काम करता हें लोकांक पूर्ण म्हायती आसा. आनी म्हाका दिसता डेफिनेटली भारतीय जनता पक्ष जो आसा तो सदांच लोकां बरोबर आसता. म्हणजे आतांच म्हज्या मित्रान म्हणलें की खंय तरी आमी 80 कोटी पोसता. आमी पोसना, आमी 80 कोटी लोकांक सपोर्ट करता. मानसिकता आमी चेंज करपाक जाय. आमी पोसना तांकां. मागीर काँग्रेस पोसता आसतली, भारतीय जनता पक्ष हो सपोर्ट करता. म्हाका हांव लास्ट रावणाक येता म्हणून तुमचे कडच्यान सुरवात करता. आउट ऑफ 10 तुमी ह्या इंटरीम बजेट तें, बट म्हाका दिसता तातूंतल्यान डायरेक्शन क्लियर जाता. आउट ऑफ 10 तुमी ह्या बजेटाक कितली मार्क दितले आनी कित्या खातीर? हांव आउट ऑफ 10 ह्या बजेटाक 8 ते 8.5% आउट ऑफ 10 मार्क दितलो. म्हणजे 8.5 पॉयंट्स आउट ऑफ 10 दितलो. कारण पॉलिटिकल बजेट मांडपाक खूब सोंपें आशिल्लें. पॉलिटिकल बजेट मांडल्यार तो देशाचें आनीकूय एक मातशें ध्रुवीकरण करपाक शक्य आशिल्लें सरकाराक, बट गव्हर्मेंट डीड नॉट डू दॅट. सरकाराक बजेट मांडटना एक बरी इकॉनॉमीक परिस्थिती आतां सद्या मेळ्ळ्या ताच्या एबिलिटीचेर ताणें तो बजेट घाला. सेकंड, दे हॅव नॉट मेड अननेसेसरिली प्रॉमिसीस टू द पीपल. वयल्यान ताणें सांगलां की आपूण इकॉनॉमीक रिफॉर्म्स हो विशय धरून आपूण फुडें वतली. इकॉनॉमीक रिफॉर्म्स ते म्हणटा ग्रोथ ओरिएंटेड इन्क्लुझीव बजेट दिवपाचो प्रयत्न ती करता. कॅपिटल इन्फ्रास्ट्रक्चराक सामकी ती बूस्ट दिता. पण थोड्या गजाली भितर बजेटान करपाचें उरल्या. ती संदी त्या सरकाराक लोकांनी जर थारायलें जाल्यार परत दुसरो बजेट मांडटना ती संदी तांकां मेळटली. सुनील, तुमी कितले मार्क दितात? हांव म्हाका दिसता 4च्या वर मार्क दिवंक शकना. बिकॉज अगेन से इट इज अ तरी बरें तू पास करता. Yes, 4 this is a pre- 40% पास कर, पास क्लासान कितें आसा अल्टिमेटली दीस गव्हर्मेंट इज देर इन पावर विथ ब्रूट मेजॉरिटी. बिकॉज इवन इफ दे डोंट गेट मेजॉरिटी दे मॅनेज टू बाय द मेजॉरिटी. बट द फॅक्ट रिमेन्स इज दॅट बिफोर वी गो फॉर द इलेक्शन दिस इज अ वोटर्स अपीजमेंट बजेट
which does not concentrate on anything else. This is speaking on everything else. This, for example, they are speaking about skill development. After skill development, there is no roadmap how these people are going to be employed. They are spending on skill development. But what about this employment of these people? आता गोंयान आमी सेम परिस्थिती पळयल्या. अप्रेंटिसशीप फुडें बाबा तांकां जॉब्स कशें क्रिएशन करतले की आमी लास्ट 10 वर्सां आयकता 50,000 जॉब मागीर ते मदीं 30,000 पावले 13,000 लास्ट फिगर कोणाक खबर ना कितले जाला तो. सो एंड ऑफ द डे this scheme budget is about spending on misplaced priorities, schemes, and it repayment of the interest of the borrowings and marketing of this government. ओके सिद्धार्थ बाब ताणें 8.5 दिले, सुनिलान 4 दिले. तुम्ही मुगे इतलीच विनवण्या 10ची 10 बी दिनाकात. तुम्ही म्हाका खबर आहा पक्षाचे That is only for Superman. ओके 10ची 10 ओनली फॉर. सो तुम्ही कितले दितात मार्क? Definitely, no, it deserves 9. Yes, and it has clearly shown that India is walking towards a developed country. विकसित भारत हे स्वप्न घेऊन आम्ही पुढे चालल्या त्याच पावण्याचेर हे बजेट आसा. म्हाका दिसता एकूच सांगता विकसीत भारताचे सगळ्यान मोठे एग्जाम्पल म्हणटा तें म्हाका दिसता जर फाल्यां प्रधानमंत्री सुद्दां येता विकसीत भारत प्रमोट करपाक. विकसीत भारताचे सगळ्यान मोठे एग्जाम्पल पणजेन आसा. गोंयकारांनी पणजेन एक फावट मारची लोकोत्सवा खातीर आनी ते मत्स्य फिश फेस्टिवला खातीर एक्वा फेस्टिवला खातीर खूब जाण गोंयकार येता. पणजेन बरी एक भितर पासय मारा. तुमकां विकसीत भारत कितें आसा तें तुमकां दिसतलें. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हजो वेळ सारको सोंपला. आमी डिबेट सुरू करतना सांगिल्लें की ह्या स्मार्ट सिटीच्या झिगझॅगा भितर मनोज बाबूय उरल्यात तेय आमकां जॉईन जातले. पण नशिबान हे डिबेट स्टार्ट जाले आनी ते जॉईन जाले आमकां. आनी परत स्मार्ट सिटीचेर हाडूनच तुगेलो सुनिलान विशय सोडला. 1 वर लागले पण ताणें एक्झॅक्ट टायमूय सांगलो. 1 वर लागले म्हणून आपल्याक आमच्या स्टुडियो भितर पावपाक. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका दिसता एक गजाल की इलेक्शन इयराक भितर आनी तेय बी इलेक्शन हार्डली 3 म्हयन्याचेर 4 म्हयन्याचेर आसतना एक सरकार फिस्कल प्रुडन्साची भाशा उलोवन एक बजेट तयार करता आनी प्रेजेंट करता. हातूंतल्यान म्हाका दिसता सरकाराचो पॉलिटिकल कॉन्फिडन्स दिश्टी पडटा. हो कॉन्फिडन्स फाल्यां कितली सिटां भितर ताजो ट्रान्सलेट जातलो की कसो जातलो हें पळोवचें पडटलें. बट एक होलिस्टीक अप्रोच ह्या बजेटाचेर तुमच्या मुखार मांडपाचो आमचो प्रयत्न आशिल्लो तो आमी केला. सिद्धार्थ बाब, सुनील बाब, मनोज बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.